Good morning to you all. Good morning, Father. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, कालच्या दिसा आमी 2 उतरांचेर आमी नियाळ केला. पवित्र स्नान आणि पवित्र आत्मो. आणि पवित्र स्नाना वरवीं जोन एकल्याक पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो जाला. आनी पवित्र स्नाना वरवीं जोन एकल्याक एक आपोवणें आसा देवाचें उतर वाचूंक आनी दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी आयची वाचपां आमकां नवी मनशां जावंक आमकां आपयता. आनी आमी केन्ना नवीं मनशां जाता जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्या पासत आमी जियेता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमी धीर कोत्ता, एनकरेज कोत्ता बऱ्या रस्त्यार चलूंक. जेन्ना आमी मोगान दुसऱ्यांक आमी सेवा कोत्ता तेन्ना आमी नवीं मनशां, न्यू पीपल आमी जाता. आनी जायते पावटी आमी नवीं मनशां जावंक आमी विसरला. दुसऱ्यांक धीर एनकरेज करूंक आमी विसरला. दुसऱ्यांक मोग आनी सेवा दाखोवंक आमी विसरला. तर आमी देवा लागीं माफी मागुया आनी आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन आमी सगलीं म्हणुया, हांव पातकी सो पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हा उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळे देव दितांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत कर, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. सौम्या काकलूत कर, Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कर, Krista kaklut kor. सौम्या काकलूत कर. Somia kaklut kor. प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सौम्याची मोहिमेवून सोरकोट परगटूंक आमकां करपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्तीन वांटो मेळ्ळा. तेच मोहिमेवून जिवीत एक दीस उक्ते आमचे जायशे कर. आमचे सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी वाजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावात्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोळान सौम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. ताचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुतांच्या पांयाशी दवरतालीं. आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्राचो एक लेवी आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास मुगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेचें आंगोस्त्र सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला.
जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. औरंबाक थावन तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक थावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदीच हालोना बदलो ना. संवसार सोरो सोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरान फांकतली पवित्राय. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशांच्या पुताक उबारूंक जाय. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. जिवावा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोडमसाक मोले नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हळां देखून तूं अजाप जावंक नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता. पूण तें खंय थावन येता आनी खंय वेता तें तूं नकलो. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचे सोवे तशेंच घडटा. निकोडमसान ताका परत मोलें हें कशें जावंक येता. जेजून ताका जबाब दिलो हांव तुका सत सांगता. आमी जाणो तें उलयता आमी देखला ताची साक्षी दिता पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुका संवसाराचे वस्तूची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. स्वर्गीच्यान वस्तूची खबर सांगीत तर तुमी ती कशी सत मानशात. स्वर्गांत थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गांत रावतल्या मनशाच्या पुता बराबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण ताका सासणाचें जिवीत मेलच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फोर्मोन मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टांनो, आमच्या आयच्या समाजांत आमी नदर मारले जाल्यार आमकां कितें दिसूंक येता. पयले सुवातेर आमी एकामेकाक नागयता. वी चीट इच अदर ऑन डेली बेसीस. उतरांनी आनी कोंड्यांनी आमी एकामेकाक फोटी मारता. वी टेल लायज, स्मॉल लायज. आमी दुसऱ्यांक बोगसोने दिवंक आमी फाटी सोदता. We feel difficult to forgive others. आमी दुसऱ्यांक दुखयता. बाटा बेसाक लागून आमी दुस्मानकाय आमी हाडटा. भाव आपल्या भावाकूच वळखना. पूण
पयले क्रिस्तांव द फर्स्ट क्रिश्चियन्स तशीं नासलीं आनी हेंच आयचे पयले वाचपान आमकां सांगता. पयलीं क्रिस्तांव द फर्स्ट क्रिश्चियन्स जावन आसलीं उदारपणाची, दुसऱ्यांक ती आदार आनी सेवा करतालीं, एकामेकाक ती धीर करतालीं, एनकरेज करतालीं देवाचें उतर वाचूंक. जो कोण वायट रस्त्यार चलता तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक एनकरेज करतालीं, धीर करतालीं. पयलीं क्रिस्तांव जावन आसलीं एका काळजाची आनी बऱ्या मनाची मनशां आनी तांच्या जिवितान एकूच विचार आसलो, आमी दुसऱ्या पासत कितें करचें. वॉट शॅल आय डू or what shall we do for others? हो एकूच विचार आसलो, आमी दुसऱ्या पासत आमी कितें करचें. आनी कोणी परिस्थितीन आसल्यार आपल्या लागीं कितें आसल्यार ती विकताली, पयशे मोडून दुसऱ्या पासत ती पावताली आनी जेजूची पाटलावदार जावन गोवाय जाताली. ही पयलीं क्रिस्तांव मनशां. तशेंच आयचे पयले वाचपांत आमकां बार्नाबास ह्या मनशाची गजाल आमकां सांगता. हो बार्नाबास कोण? पयले सुवातेर हो बार्नाबास जावन आसलो जेजूचो परगोटणार, अ मेसेंजर ऑफ द रिजन क्रायस्ट, जेजूचो परगोटणार. दुसरे सुवातेर बार्नाबास जावन आसलो भाग्यवन पावलूचो सांगाती, अ कंपेनियन ऑफ सेंट पॉल. आनी दोगूय देसांनी वचून जेजूचें उतर तांच्यांनी परगोटलें. आनी तिसरे सुवातेर बार्नाबासाक एक निक नेम आसलें. जेन्ना आमी स्कुलांत वा कॉलेजीन आमी शिकतालीं तेन्ना आमी प्रोफेसराक आमी निक नेम आमी दवरताले. तशेंच ह्या बार्नाबासाक एक निक नेम आसलें, धीर दिवपी, म्हणजे द सन ऑफ एनकरेजमेंट. तो दुसऱ्यांक धीर करतालो, एनकरेज करतालो देवाचें उतर वाचूंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक. आनी तशेंच आयज पयलें वाचप आमकां सगल्यांक उलो मारता, आमी दुसऱ्यांक धीर करूंक, एनकरेज करूंक. जो कोण वायट रस्त्यार चलता तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक एनकरेज करूंक. हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी आयचे शिव वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू निकोडेमासाक सांगता, नव्यान जल्मूंक जाय, नव्यान जल्मूंक जाय. आनी नव्यान जल्मूंक म्हणजे कितें? नवें जल्मूंक म्हणजे दिसपोटी दिसा आमी नवी मनशां आमी जावंक फावो. आमी दुसऱ्यांक बऱ्यो कोडण्यो करूंक फावो, दुसऱ्यांक धीर करूंक, एनकरेज करूंक फावो आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक फावो. तर आयज आमी नव्यान जल्मूंक, नवी मनशां जावंक, नवी क्रिस्ती जिवीत आपणावंक देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया. आमी गीत घेवया, C4, पेज नंबर 29, आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ करचो तुका ओपूंक देवानी मनशां मदीं संदान करूं.
म्हज्या भावांनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्का परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत जावंक. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योंद तुका दिसान दीस भेटोवंक आमच्या अस्कोत सोबांत नव्यान जिविताचें बोल वाडोवन वचूंक हे भाशेन सासणाचे संतोशाक आमी पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सवकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या अंतम काळार तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणणी वत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पातकाची बोली, तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासलो, तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. त्याच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataca good Purgotuya. Somia Jesu tuji moronami somorota, tuji punoshimon Punami Purgota. Tuja enyak amiot vekta. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीच्या विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलिप नेरी, कार्डिनल फेनराव आमचे गौली बापा, सिमिया आमचो आदारी बीस आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेलेल्यांत त्या आमच्या भाव भयण्याची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोटीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारिया देवाची माया सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोमदुता आनी सवकाली तुका मानोल्यांत त्या सगल्या भोगता बराबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोन वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सोगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोनवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशायेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोमदुताक मोले तुका शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेचे भावाताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेंच्या जेवणांक आपयला ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D3 पेज नंबर 48. आमकां पुरो जेजू.
जेसू पासत सगळी होगणां कबूल आसा खुशाल आसा ताची मुखार दुसरे सोगोड म्हाका नुकसाण वळशीक म्हणटा आमकां बरो जेसू ताचे प्रमाणीक पळ आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी प्रार्थूया. बापा आमच्या तारोका, जेजू आमच्या मस्तक तुज्या मोहिमेक पावलो, ताकाच ह्या संस्कारान घेवन आनी हे वरवीं दिसान दीस ओदीक ताच्या एकवटान वाडून आमी सगळीं ताचे कुडीची सांदे ताचे बराबर मोहिमेवेन जावंक पावंक म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. सोरपदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुया देवाचे नांवान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सगळेच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासत बापाक तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक देनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती आमी मागता.
आमच्या बापाक आमचे ओतलेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ती शाती पावय म्हूण आमी मागता आनी स्वता पासत तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन. आमी गीत घेवया K2 पेज नंबर 140 जेसू क्रिस्ताच्या बापाक.